Check. Check. Testing. 1, 2. Check. Check. Testing. 1, 2. Check.
check, check, testing one. Check. Check, 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 check. Check, 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 test. Check. Check. Check this. Check. Check. Check my test. Check test. Check. Check. Mic testing. Check. Check. Check my test. Check mic testing. 1 to check. Check test.
Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, kakutku, sumya kakutku, kakutku. Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, kakutku, sumya kakutku, kakutku.
सुरवातेक गायन घेऊया A8 पेज नंबर 4 A8. देवाची वेदी सोरी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. खुशा काय सोतोस म्हाका दितोल्या. हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. तुझो स्वर मोचिरगा, तू विश्वासी म्हूण कोलो. तुझ्या उची दोंगराची दोळेन म्हाका वाटा कोय. देवाची वेदी सोरी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. खुशाल काय सोतोस म्हाका दितोल्या. हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यानो आयज आमी आमच्या बावा रॉकी कार्नेरो हाचो निमाणो आदेस करूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. देवान ताका 80 वर्सां जिविताची फावो केल्या खातीर देवाक दिनवासुया. आपल्या जिवितांत देवाचे कोशे प्रमाणे जियेवंक तो वावुरलो. ल्हानवीक आनी कालतेकायेचो भाव, बरो गोरकार आनी मोगाल बापूय आपल्या चौगांय भुरग्यांचो. हाचेच हालींच गोरकान ताची सोंपली. ताचो अर्दो भाग कोसळ्ळो अशें ताका जालें. एकामेकाच्या सहकारान तीं जियेतालीं. आपल्या भुरग्यांच्या आदारान आनी गोठायेन ताणें वर्सां काडलीं. ताच्या भुरग्यांक आमची बुजवण हें दूख सोंसूंक. भुरगीं जावं ती ल्हान वो पिरायेची, आवय बापायची ऊब तांकां गरजेची. ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमच्या भावाक देवान सर्गीचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगच्या बाबानिदो रॉक कार्नेरियो हे आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत हांगासर निमणो आदेश करून आमी फुडें सरता आसतना ताच्या पासत मागता आसतना देवाक दिन वासुया. एका ल्हान बरें जिवीत हे संवसारांत ताणें सारलें. जायत उणेंपण आसलें, दोळ्यांनी दिसूना ताका. ताचें उणेंपण ताची गिरेस्तकाय जाली. हे आमच्या भावाचें उणेंपण ताची गिरेस्तकाय जावन गेली. जें जिवितान उणें आसलें ताणें मोगान स्विकार केलें आनी ते आपले मोहिमेक, बापाचे मोहिमेक ताणें भेटयलें. दिसना खरें, पूण दुसऱ्यांक तो उजवाड जालो. आयकूंक तितलें येवंक ना, पूण देवाचें उतरा प्रमाणे बरें जियेलो. उलोवंक तितलें जावंक ना, पूण आपल्या कोन्यांनी शुभोटमात पोरगोट केलें. काय बरी देख आमकां ह्या भावाची. ह्या ताच्या पासत आमी मागता आसतना दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या घरच्यांक बरी करून ताच्या भुरग्यांक बुजवण फावो कर म्हणून मागुया. आनी आमी सांत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर सगळीं आमची अस्कताय आमी ओळखून घेवया. पातकांचें बोगसणें मागुया आनी सगळीं बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बनालो. म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनाची दूर तणाव विचारून, वायट आदारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो गोर उपरांत ह्या पासत भक्तीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर परवेदा देव आमची काकृत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, kakutku, Somia kakutku, kakutku. प्रार्थना सोर परवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मनांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबातान आमी ओळखून घेता ताची सोबे मरून गेल्ल्या रोग कार्नेरियो ताच्या वरवीं स्वता संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं खालटीकायेन मागता हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेत आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात पिशाच्या दोळे मुखार ती मेलोली दिसली संवसार साडून प्रामाणीक मनशां गेलीं तें एक लोश दिसलें आनी तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी सजमोलीं पूण ती आपली शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवाशान बोल्ल्यान तांची काळजां थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळोन आयलें भांगर उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचे येवन करून तांकां मानून घेतलीं ताचेर पातयेतात ती हे सोत सजमतलीं ताका विस्वाशी आसात ताचे सवे मोगान जियेतलीं कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटली देवाचें उतर हें देवाचे जाबाबा गायन घेवया D48 पेज नंबर 76 D48 देवाचे
मोच्या ओट्यांतली फुटली सोड, जिवे उदो तुमकां दिता. उद्गाराक उबी रावया. Sui sorves sporak, sui sorves sporak, sui sorves sporak, sui sorves sporak. Utramo Deu to cive, Deva tuja usokante, Melia kazak zakończyre, Nowia civante vocere. Sui sorves sporak, sui sorves sporak, sui sorves sporak, sui sorves sporak. Serve spor तुमचे सवे आसू, तुमची सवय आसू. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनीक वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनीक तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच म्हज्या बापाशी वचना बगोर म्हज्या विणी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुगाड बाबा भयणीनो, आज आमी आमच्या भावाक रोक कार्नेरोक हो निमाणो आदिवस करूंक आयल्या. आनीक मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी संवसारान येता, देव आमकां आकारता, तो आमकां नांवान, आमच्या नांवान तो आमकां वळखता. आनी जेन्ना तो आमकां संवसारान धाडटा, तो आमकां खरीत एक ताची मांडावळ आसता आमच्या जिविताक. आनीक जेन्ना आमी ही मांडावळीन भितर पडटा तेन्ना पयले सुवातेर आमी पयलें दार म्हणटा तें वो जागो म्हणटा तो देव आमकां धाडटा. तो आमकां आवयच्या कुसव्यांत रोचतात. थंयसर आमी सुरक्षीत आसता. हुस्क्या वेळेर कसलीच धास्ती ना, शांती, सगलो मोग आवयचो, सगळें आमकां तिचे वरवीं आमचें पसण जाता त्या कुसव्यान. पूण त्या कुसव्याक एक एक्सपायरी डेट आसा. म्हणजे त्या जाग्यार उरोंक आमी एक एक्सपायरी डेट, म्हणजे 9 म्हयने बेगीन येवंक जाता, 9 म्हयन्याची. पूण एक 9 म्हयने भितरूच आमी भायर येवंकूच जाय. आनी दुसरो जागो, दुसरें दार म्हणटा तें हो संवसार. आमी ह्या संवसारान येता, ह्या संवसारान आमी भितर सोदता आनी आमचें जिवीत आमी जियेता. आनी थंयसरूय आमकां एक्सपायरी डेट आसा. थोडीं जाणां जायत घडये कुसव्यानूच सोंपतात. ह्या फुडल्या दारांत तांकां भितर येवंक मेळना. पूण जेन्ना जीं जल्मतात तेन्ना आमी जावं ल्हान व्हड, तरणाटीं, वाडलोलीं, उत्तर पिरायेर पावोन ह्या संवसाराक अंतरता. आमकां एक्सपायरी डेट, आमी थंयसर काबार जाता, मरता. मागीर मरण आमी एका दुसरे तिसरे सुवातेर वेता.
आनी थंयसर एक्सपायरी डेट आसा 3च वर्सां आमकां दोत्ता त्या जाग्यार म्हणजे शिमितेरीन त्या दारान त्या जाग्यार पावतोच आमी थंयसर कुस्तांव काबार जाता आनीक चवथें दार म्हणटात तें सर्गीचें राज हो सर्गीचें दार बरें केल्यार आमकां सर्ग मेवतलो वायट केलें आमकां इफेर नासा आमी म्हणटा हें चवथें दार आनी ताका एक्सपायरी डेट ना सासणाक आमी थंयच उत्तेले जरी तर बरें केलां आमी स्वर्गा राज्यान भितर सत्तेले वायट केलां तुमी म्हणटलीं परगोतरी परगोतूर आसा हय आसा तें थंयसर आमी आमचें शुद्धीकरण जातलें उदीक आमच्या पासत संवसारान जायतीं जाणां मागतलीं आमी तांच्या पासत मागतलीं जीं मरण गेल्या तीं आनी देवा सरशीं काकलूत मेवतोच आमचें शुद्धीकरण आमचें आत्म नितोळ जातोच आमकां ते सर्गीच्या राज्यान घोडये भितर सरोंक मेवत पूण हे 4च सुवातो आज आमकां पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकान उगडास कोत्ता ह्या संवसारान मरण एक पिशापण म्हणटा ती मेली आनी पिशीं सदमतात काबार आनी मरणूय म्हणटा हांवें जिविताचेर जोयत व्हेलें आनीक जिवीत काबार केलें पूण आमकां जेजूचें पुनर्जीवनपण सांगता जिवीत काबार जायना पूण आमी ह्या संवसाराक अंतरताव जायत पूण आमचें एक बदलणी एक यात्रा कशी संवसारी यात्रा सोंपता आनी आमी सासणाक देवा सरशीं रुजू जाता आनी ह्या संवसारान आमी आटे विटे थोडें दूख सोंसूंकूच जाय दुखा विणें सूख ना आनीक म्हणटात तें भांगार त्या उज्यान कोडोंकूच जाय आनी काय बरी सोबीत वस्तुऱ्यांनी जावं दादल्यांनी पासून हांव नको घातलां जाल्यार भांगार वस्तुऱ्यांचें दिश्टी पडटा जाय काय बरें तुमी वेगवेगळ्या आकाराचीं कांकणां सरपयो कानांतलीं ह्यो वस्तू घातल्यात आनीक तो आकार येवंक तें उज्यान कोडलें आनी तें पवित्र भांगार प्युअर भांगार तुका लीप निगूत तें मेवलें आनी ताका आकार दिलो आनीक तें उदीक आमच्या जिवितांत सोबाय हाडटा तेच परी त्या भांगरा परी ताका कश्टोंक जाय त्या भांगराक आपलो आकार बदलूंक जाय आनीक तेन्नाच कितें निगूत प्युअर भांगार आमकां मेळटा ते भाशेन आमचेंय जिविताची आकारणी ह्या संवसारांत कोश्ट त्रास आसाच आनी इल्लोसो कोश्ट त्रास सोंसून आमी ह्या जिवितान शाणेपणान माणसुगेचें जिवीत जिवन देव आपयता तेन्ना देव आमकां त्या सासणीक जिवीत दितलो आनी हेच जेजू आपल्या शिसांक सांगता कित्याक तें जेन्ना आमी जाणां जेजून हें सांगलें जायते भिले शीस आनी फाटल्या दिसांनी आमी जाणां जेन्ना जेजून सांगलें म्हाका मनशाच्या पुताक कोश्ट सोंसूंक जाय ताणें मरोंक जाय आनीक पेद्रू येता आनी म्हणटा ना सायबा तुका अशें जावचें ना आनी तो म्हणटा कोडसर सोयताना ही चिंतना मनशाची देवाची न्हय आनीक म्हणटा तो ताका तुका बापान आत्म्यान तुका हें सुचयलेलें कित्याक हांव खरेंच अभिशेक आनी रोखडोच पेद्रू म्हणटा हें तुका घडोवंक फावो न्हय अशें घडचें न्हय कित्याक तें जायत घडी रावलेले आशून किंवा रोमकारांक हारोयतलो आनीक राजा कसो ताका नेमतले आनी आमकां उजव्याक आनी दाव्याक बसोंक मेवतलें आनी हे भाशेन ते आपलेच व्हडपण पळयताले आनीक ह्या संवसारी जिविताची चाली प्रमाणे जियेताले आनी जे म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो न्हय हांव ह्या संवसारान देवाचें राज स्थापूंक आयलां आनी परत त्या राज्यान वेतलो आनी तेंच सांगता तो त्या जेन्ना हांव त्या राज्यांत वेतलो सासणीक तो जागो थंयसर पुष्कळ सुवातो आसात आनीक ती सुवात थंयसर नासली जाल्यार हांव तुमकां सांगचो नासलो देखून हांव थंयसर वेतां आनी ती तयार कोत्ता सुवात मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना जेजू सोंपलो शीस निराशी जाल्ले आनीक सगळे आंकुळ्ळे सगळेच निराशी जावन सगळें सोडून आपली कात आपली जीव सांबाळूंक ते परत थोडे गांव घरा गेले शिसांक पयले सुवातेर शिसांक जेजू वयल्या कुडींत मेळोंक ना पयली सुवातेर शिसांक जेजू त्या एमावसाच्या रस्त्यार थंयसर ओकलो ताणी आनीक ते उंड्याचे म्हणून वडकोता आनी ते पयली
परत येता आनी दुसरे फावट जेन्ना जेजू ते बंद आसले थंयसर येता तांकां धीर दिता, घोटाय दिता, शांती दिता, ते बोडान ते भायर सोदतात आनी जेजूक साक्ष दिता. आमच्याय जिवितान आमकांय निराशेपण येता जेन्ना आमचोय कोण तरी मरता, मोगाचो मनीस मरता. आज रोक भाव आमचो आज ह्या संवसाराक वतल्ला, ताच्या घरच्यांक खेरीतपणी ताच्या भुरग्यांक नातरांक तो उणो जाला. एक बरो क्रिस्तांव कसो ह्या संवसारांत तो झेलो, आपलें कार्य ताणें केलें आनीक बरी देख तो जालो, पूण आपलें जिवीत जियेतना जायत घडी ताणें जायतो तो देवा सुरशिलो पयस जाला. लाडवड चुकीनी तो ह्या देवा आनी पेल्या मदें चुकला. आनीक आमी जाणाव ह्या वेळार ताच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वेळार आमी ताका मागोंक गरज, ताच्या आत्म्या पासत मागोंक आयल्या. आनी जशी जेजून सांगलां, हांव स्वर्गार वेतां तुमकां ती सुवात तयार करूंक, आनी ती सुवात दर एकल्याक आसा. जरी तर जेजून शिसांक तें भासायलें, शीस ताणी आपल्या जिवितान जेजून दिल्लीं कार्यां आनी तत्वां जिवितान वापुलीं. जेजून हाडलेलो भावार्थ देवाचें राज ताणी आपल्या जिवितान तें परगोटलें आनी ताका ते खरेंच विस्वाशी रावले आनी हाकाच लागून ती सुवात तांकां मेळून घेतली. पूण ती सुवात मेळूंक सोंपी मेळूंक ना. दोग कोश त्रास तांकां पडले, माडतीर तांकां भोगचें पडलें. आमच्याय जिवितान घडये कोणीक आमकां गोवटो कातरूंक वो सोयतीर काडचें ना, पूण दर एका घडयेक एका वेळार आमकां माडतीरपण आसा. जावं आमचें दुयेंस, जावं दुसरीं आमकां कोश त्रास दितात, जावं दुसरीं आमकां गुन्यांवांक सांपडायतात, जावं आमचेंच मनाचें कुडीचें चिंतना आनी दुयेंस आमकां ह्या संवसारान भिरांत हाडटा. पूण जेजू आमकां धीर आनीक घोटाय दिता आनी म्हणटा भरवंशाचीं उतरां ही, हांव ती सुवात तयार करूंक वेतां आनी परतून येतलो. तुमकां ती सुवात तयार करून हांवें दवरल्या. दर एकल्याक आमकांय, आमी दर एकलें एक मरण आमकां उगडास. आमी ह्या संवसारान जियेतना आमकांय हें जिवीत जियोन आमकांय त्याच बापाच्या घरांत परत वचूंक जाय. आयज रोक आमचो भाव गेला, ताचें कसलेंय खोत आसा जाल्यार देवान तें पुसून काडूंक, कित्याक एक भावार्थी कसो, एक खरेपणी एक पूत कसो, एक भाव कसो, एक घरकार कसो, एक बापूय कसो, एक इश्ट, एक शेजारी कसो, एक बरो नागरीक कसो, तो जायतें बरें जिवीत जियेला. आनी हें बरें जिवीत आमच्या नदरे मुखार धरून ताका आमी सुर्गीचें राज मागुया. आनी आमी जण एकलीं जीं जियेता ती ह्या संवसारान आमकां बापान खेरीत ती जेजून सुवात तयार करून दवरल्या, ती आमकां मेळून घेवंक, आमी पुर्ती जावंक, आमचें जिवीत शाणेपणान जियेतना आमी वायट रस्तो सोडून जेजून दाखयलो रस्तो, ती तत्वां मानून घेवन आमी आमच्या कश्टां दोगदोगांनी सदांच देवाक विस्वाशी रावन ह्या संवसाराक वतल्या उपरांत आमकांय दर एकल्याक तीच सुवात मेळूंक आमकां कृपा मागतना ताचे दुखेस्त फामिलीक, तेची घरकान कांय दीस जाले हालींच संपोवन गेल्या, तिकाय सुर्गीचें सूख फाव करूंक, कित्याक थंयसर सगळीच शांती, मोग आनीक सगळेंच बरेंपण आसा. कांय थंयसर वायट ना, कित्याक तो जागो खरीत देवान आमकां नेमला. आनीक ताचे दुखेस्त भुरग्यांक ही बुजवण, हें मरण क्रिस्ती मनान घेवंक आनी आमकां दर एकल्याक हें दूख जालां तें आमी क्रिस्ती मनान व्हरून आमच्याय मरणाक सदांच आमी तयार रावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. बेटोनी वेळार गायन घेऊया C36 पेज नंबर 43. C36. तुझ्या
आमच्या बाबीने म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार प्रमाण हे वेळार मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा तुज्या पुताक रोग कन्यार्य सोडवणेचे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजुका आसलो सोडवणदार आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ मनसुबेदार कसो आतां मेळो म्हणून नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वंदार आनी सासणाच्या देवा सर्क आनी सर्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकाक फावो तसली शिक्षा तरी तुजे कोनवडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ता आमच्या जैतान जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्ल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनीक भक्तां सांगाती प्रितमेर निरंतरेन आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलान मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिल्यान म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो जगत परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पडावोवी तुवें नाका सोडून सोप्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा फिलिप नरी आमच्या गवणी बापा
आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा रॉकी कार्नेरोची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताच्या बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. करीत आमच्या घरच्या मेल्ल्यांचो आमी गुडास करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचेच ठाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटा सरपोट बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. शिजूची केलेली मागणी आमच्या मागणी करून पदन एक पाटी बाबाटा आमी बापाक बारुया. आमचे बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संखायो. तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळी पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरायकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलतेन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमण्या वेळार गायन घेवया. D27 पेज नंबर 61. D27. Rosnar mozo doni koro
प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पयना वेळार तुझे पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पसरलेल्या आमच्या बाबाक रॉकेक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या न्हू, देवाक जाय जालेली वस्त आमकां मेळना आनी आमी कितली मागलें जाल्यार त्यो आमकां तें दिना. पूण बरें तेंच दिता. जिवितांत खोस दूख आळपळी सोंसून म्हज्या डाडान ह्या संवसारांत आपली पयण आपली यात्रा सारली. ताची यात्रा चड कश्टाची, ओदीक करून ताची दिश्ट गेली तेन्ना थावन ते मरोपर्यंत. आपले गोरकांनी सोवें मोग आनी आपल्या भुरग्यां सोवें हुस्को ताणें दाखयलो. फाटल्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत जेन्ना ताची गोरकांत सोंपली तेन्ना ताका दूद सोंसूंक खूब कश्ट जाले, कित्याक ती एकामेकाच्या मोगान लोगणीक जिवितांतलीं 50 वर्सां सारतालीं. जिविताची यात्रा चलतना एकसूरपणाक फुडो करून ताणें आपलें जिवीत सारलें. आपल्या जिविताची यात्रा बोरवाशाची आनी देवाच्या मोगाची तो जियेलो हें म्हज्यान खात्रेन सांगूंक जाता. आपल्या गोरकांनी सांगाता आनी 4 भुरग्यां सांगाता तो एक बरो बापूय जावन आमकां बरी देख दिली आनी चुकीक शिडकायली. म्हजो डॅडी एक तियात्रीस आसलो. आपल्या गांवांत फेस्तां सुमयार तियात्र न्हेसतालो आनी नाचतालो. ताणेंच म्हाका ह्या तियात्राचो माचयेचो मोग दिलो. आयज आमचो दाडा आमकां निमणो आदेवस करता. दाडा तूं आमचो चड मोगाचो, आपुरबायेचो. कितेंय म्हटलें जाल्यार तूं सोंसून मोगान वतालो. वी लव यू. आज तूं आमकां सोडून वेताय. तुजो मोग आमच्या काळजांत सदांच उत्तलो आनी तुवें शिकयलोलीं मुळयां तत्वां आमी जिवितांत वेव्हारांत घालतल्या. मामी आमकां सोडून वचून एक गावो जिवत आसतना हो दुसरो गावो जिवितांत आमच्या भोगचो पडलो. देवान आमकां हें सोंसूंक आपली कृपा दिवची. आयज आमच्या दाडाक निमाण्या दिवस करतना देव बरें करूं म्हणटा फादर आलिनाक. तेच भाशेन ताणें म्हाका हो सगळो सहकार दिलो. देव बरें करूं म्हणटा फादर ब्रायनाका. सदांच क्रिस्त प्रसाद घेवन देडीक तो येतालो. देव बरें करूं म्हणटा फादर सावियो. हाणें देवाचें उतर आमकां परगटलें. देव बरें करूं बांबोली हॉस्पिटलांतल्या नर्सीक डॉक्टरांक खैरीद्दीन वास डॉक्टर डोरीन रोचा हिका तुजो मोग दाडा सवें तुवें निमण्या वेळार देखून दाखयलो. देव बरें करूं म्हणटा मोनिका. हाणें सदांच म्हाका आनी आमचे फामिलीक आपलो आदार दिलो. तुजो मोग तुवें दाखयलो तो आमी केन्नाच विसरची ना. देव बरें करूं म्हणटा फिलीप डिसुजा, सेलीन, डॉमनीक आनी हेरांक. देव बरें करूं अनुप हारोलकार म्हज्या इश्टाक आनी आंतोन हाका. तेच परी म्हज्या इश्टा तियात्रीस भाव भयणांक आनी सोगट्यांक शेकी हांगा हाजीर जाल्ल्यांक सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. दाडा तुका आयज आमी तुजीं 4 भुरगीं नातरां निमाणो आदेवस करता. आमी जाणो तूं आयज मामा सांगाता खुशाल आसतलो. तुमी दोगांय आयज परत सांगाता आसतलीं. आमकां सोडून तुमी गेलीं खरी पूण आमी तुमकां केन्नाच विसरचे ना. आदेवस डेडा. मोगच्या बाबनिडो खरें साबासकी बाकीच्या भुरग्यांक ताणें आपल्या आवय बापायची बरी सेवा केल्ली पासत. खरेंच ह्या काळार कोणूच आवय बापायची सेवा करूंक जायती जाण फाटीं उरतात. तांणी बरे भाशेन सेवा तांची केली. तुमकां साबासकी. तेच बरी साविता जायतो आदार तांकां केलो. आपली आवय बापूय कशी तांणी तांची घडटा त्या प्रमाणे सेवा केली. तुमचेर बापाचो आशिर्वाद आसूं. मेल्ले कुडीक मातीक लायचो कायदो बाबाटाची चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया.
ह्या आमच्या बाबाची रोखेची आमी मातेक लायता ती विनाशी कर सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत ओ विनाशी कर आनीक तिचो आत्म भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळो अशें मन्नाच्या झाडांतलो आनी पास्काच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाचे परिवारांत निरंतरी वैभव आनीक भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेलूं घेयात. ओतम्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो कोरा. तुका पयलोलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्रामाच्या गोपान देवदूताका व्हरून पावू. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात, सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेलूं घेयात. ओतम्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो कोरा. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय. आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फागो. भोव दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजूतान मेल्ल्या सगल्या बराबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर बारवाशान पातयेता. तुजे चाकराक सोबार देणेनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनीक क्रिस्तांतान भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सुर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती बाबाटाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दी शिकर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जीव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देवदूतांचो वोर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभू. शेवटाक गायन घेवया. V14 पेज नंबर 259. V14. Jesu'cir viswas Deutati sogli Sodakal chivi Sodakal bagi Jesu'cir viswas Deutati sogli Sodakal chivi Sodakal bagi Tu sobao mela To život sasam Tu ci pojmela, ti ci visasa, Jesu ciała miał, Papa ciago Pan,
जेजूच्या वांगडा बापाच्या कोपात जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळी सदांकाळची सदांकाळ बागी 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 शिवीन येता ती फुड्याक आसा ती जावं नाका पुढे चला ती खाली फेमिली पुढे चला पुढे चला
आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणें, हांव पुनर्जीवनपण जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासणाक मरचो ना. तर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जाबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेलेल्यांक जिवोन केल्याय, आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय, आमच्या बाबाक तुजे राज्यान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धीर दी. आमच्या कालच्या मनांत आसलेली जायती मागणी आमच्या भावा खातीर सगली सोमयान शिकयली मागणी म्हणून बापाक उलो करून ताचे खातीर मागुया. सर्वेश्वरा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना, तुज्या मेलेल्या चाकराची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तेका दिवं नाका, कित्याक तुजी कशी पाळूंक ताका मन आसलें. खरें भावार्थान हांगा ताका भावार्था थंय एकठांयलो. तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. दयाल बापा तुझ्या